सांकवाळचे सेंट जोसेफ वाझाचे फेस्त चर्चीच्या फादरान थारायल्ल्या नव्या सुवातेरच जातले। सांकवाळचे लोक चर्चीन थारायल्ल्या फेस्ताच्या नव्या सुवातेक विरोध करतात। लोक शेनवारा आर्च बिशपाक मेळपाक आयिल्ले कडेन नव्या सुवातेरच फेस्त जातले म्हण आर्च बिशपाच्या पॅलेसांतल्यान लोकांक स्पश्ट केले। लोकांनी आता चर्चीक डोनेशन दिवपाचे ना अशें थारायलां। तशेंच लोक मिसाकय खंय वचचे नात। आमकां बिशप मेळोंक ना, बिशपाचो फाटल्यान आसा तो मेवला आनी तो म्हणटा बिशपान थाराव घेतला पूण बिशपाच्या थारावाक ह्यो लोक तयार ना। आतां लोक फुडें हेचे फुडें कितें करीत तें म्हज्यान सांगूंक जायना। लोकांचो कितें ओपिनियन आतां लोक जाणा आनी म्हाका दिसता हेका कितेंय वर्स जालें जाल्यार आमचे वडील रिस्पॉन्सिबिलिटी। तर लुगार नासतना आनी कसली स्ट्रक्चर नासतना थिंगा फेस्त वता कित्याक वता काय प्रश्न ताका विचारल्यार ते म्हणटा आमी पळयता म्हणटा ह्या वर्सा कशें जाता। मी आतां लोकांकूय सांगता ज्या परी ते म्हणटा की लोकांचें आमकां पडोंक ना आनी आजुनूय म्हणटा तो भायल्यान लोक आहा ते आपल्याक कांय न्हू म्हणटा ते कोण फाल्स आमी मनीस फाल्स म्हणले ताणें कित्याक फाल्स सिग्नेचरी मारले म्हणटा। फाल्स सिग्नेचर आमी पिटिशन फायल केलां पळय आतां हेजे तेजे सगळे लोकांनी सायन केला म्हणे 500 मायत जाले 800 तर लोक म्हणटा फाल्स सिग्नेचर त्यो सारको न्हू लोक आपले पडोवना। इगोर्जेक आतां येतले आतां क्रिसमसाक एवरी हावस कंट्रिब्युशन करा म्हूण सांगपाक एका मनशान पयशे दिवपाची गरज ना। आनी मिसाक पासून कोण वयता चालू आहा मिसाक पासून वचपाची नाका कित्याक पादिकार आमकां सामको फुटींग म्हणटा लोक फुटींग ते सारके जाल्यार एकल्यांचे मीस आयकुनूय फायदो ना। कोण वयता जाल्यार मिसाक पयशे घालपाचे न्हू कित्याक तांकां आतां लोकांच्या पयशांची गरजूय ना आनी तांकां लोकांचे आदारूय नाका। समाजा खातीर लग्ना पयलीं समुपदेशन करपाची सामकी गरज आसा म्हण राज्यपाल मृदुला सिन्हा उलयल्या। समाजांत जाल्ले बदलपी जीवन पद्दतीक लागून संसार सुखाचो करतलो जाल्यार लग्ना पयलीं कावन्सिलींग म्हत्वाचें म्हण राज्यपाल उलयली। गोंय राज्य रिसोर्स सेंटर फॉर ह्युमना वतीन आयोजीत गोंय विद्यापीठाच्या कावन्सिलींग कार्यावळीत ती उलयली। आयच्या पिळगेक असल्या कार्यावळींची गरज आसा म्हण कुलगुरू प्राध्यापक वरुण सहानी उलयलो। गुरुकुल के बारे में भी हम सुनते हैं कि जब 25 वर्ष की अवस्था तक बच्चे ब्रह्मचर्य अवस्था में रहते थे उस समय भी उनको परिवार जीवन कैसे चलाना है, किस तरह गृहस्थी करनी है, कई प्रकार की चीजें सिखाई जाती थी। प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर की जरूरत इसलिए पड़ रही है जगह जगह कि छोटी छोटी बातों पे विवाह टूट रहे हैं। कि बाहर के देशों में यदि एक व्यक्ति एक हस्बैंड या वाइफ खर्राटे लेते हैं बड़ा तेज तो विवाह टूट जाता है। तब तो कब का हमारा तलाक हो गया रहता, लेकिन हम बच गए। हम इतनी छोटी छोटी बातों पे विवाह नहीं तोड़ते। विवाह का उद्देश्य बहुत बड़ा है। एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को अपने संस्कार के अनुसार अपने संस्कृति में ढालते हुए आगे की ओर बढ़ाते। I should mention to Honorable Governor, Madam Chancellor, that State Resource Center for Women, of course, is being established, but we are also in conversations. Professor Janardhanam, our very highly respected Dean of Life Sciences and Environment, is involved in the process as well. Maybe setting up a State Resource Center on biodiversity again, locating it in our campus. So, you know, it's for us, it's very heartening that on these very critical issues, you know, we are being identified as the location. And of course, from our point of view, we're very clear, these are not going to be institutions that are closed and meant only for university people. These are institutions that are meant to be open, meant to be available as a resource center for anybody who wishes to use them. आता पळया गोंयच्यो सरभोंवतणच्यो कांय खबरो। ओल्ड गोवाचो हातकातरो खांबो सरकारान सांबाळून दवरचो म्हूण हिंदू जनजागृती समिती मागता। थंय एक्सिडंट जायत म्हूण राष्ट्रप्रेमी नागरीक भंय उक्तायता थंय आसा। राती आतां ऐतिहासीक खांब्याक गाडी मोकली। हांगा आमी मागणी करता हातकातरो खांबाच्या हाचेर जे राष्ट्रप्रेमी नागरीक की 19 डिसेंबर गोवा मुक्ती दिनाच्या पयलीं ह्या हातकातरो खांबाचे
संवर्धन रक्षण आणि हो जो संरक्षण कठडो आसा तो बांदून घेवचो. कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्थेन दिवचले 20 तारखेर व्हेजिटेबल एक्सपो दवरला. कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्था एग्रीकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सीच्या माध्यमांतल्यान आमी एक व्हेजिटेबल एक्सपो ऑर्गनायज करता 2017 आणि हो जो व्हेजिटेबल एक्सपो आसा त्याचो उद्देश असो आसा की शेतकऱ्यांक एक तरेची बाजारपेठ आमी अवेलेबल करून दिता. मॅक्झिमम हो शेतकरी आसतलो हो भाग मेणकुरे म्हण साळ म्हण आडवळपार मुळगांव म्हण अशें आसा. त्याच प्रमाणे साबळे भाग आसा मयेचो भाग आसा मॅक्झिमम शेतकरी बांदलो आसा. आणि म्हाका दिसता की ह्या एक्सपोन जी की नवीन माहिती मेळटली जी थोड्या शेतकऱ्यांक एखादी खबर आशिना. आमचे जमनीत सगळे तरेचे मिनरल्स आसा. आमी साऱ्याच्यो पोती हाडून बाजारांतल्यान हाडून वतले आनी कंपनी आमी श्रीमंत करीत गेले. पूण तुज्या जमनीत जें कितें आहा तें जर तुज्या जर झाडाक जर उपलब्ध जालें जाल्यार अशी टेक्नॉलॉजी म्हणजे जिवामृत. भाजीपाले वापर, फूल झाडां वापर, आंब्याक वापर, काजू वापर, माडाक वापर, कित्याक वापर. तुका आनीक ताका सारें घालपाची गरज ना. कंपन्यांचे CSR खाला कला संस्कृती खात्यान मोबाईल लायब्ररी व्हॅन लॉन्च केल्या. पहिलेच फावट ही व्हॅन भुईपाल सत्तरी हायस्कुलाच्या भुरग्यांक दाखोवंक व्हेल्ली. मोबाईल अंडर CSR आणि ऑक्सिजना थ्रू क्लब ऑफ पणजी मिड टाउन गिफ्ट दिल्या सॅटलायटी आणि हें आमी सगळ्या गांवांनी मार्केटाची वचारी घेवन वयतले. आनी आयज हो पयलो प्रमाणे गव्हर्मेंट हायस्कूल भोपाळ हांगा. पणजे महालक्ष्मी देवळाक 200 वर्सां जाली. देवळाच्या षष्ट्यब्दी पूर्ती महोत्सव सुवाळ्याक पोर्तुगालचे स्वामींनी भेट दिली. महालक्ष्मीच्या देवळाक 200 वर्सां जाता. 199 जुलय म्हयन्यान सोंपली. तिचे स्थापनेचो दीस आषाढ शुद्ध सप्तम. 2018 वर्सा 200 वर्सां पूर्ण जातली. 1818 वर्सा देवळाची स्थापणूक जाल्ली. 2 हवीक ब्राह्मणांनी एक 6 इंचाची मूर्ती हाडून पणजेच्या चिचे मुळांत मळ्याक पिपल्स हायस्कुलाच्या कोंशार कुल्ली हांगा बाटाबाटी चलताली. कांय तेंपान ती मुर्ती तांणी व्हरून ते परते गेले. कांय तेंपान ते परते आयले आनी ती मुर्ती व्हरून तांणी मया एका वडाच्या मुळांत कुल्ली. हांगा एका मामायक आमकां एक स्वप्न पडलें ती आपूण आसा थंयची आपणाक घेवन व्हर म्हणून. मामायक आमकां पणजेच्या कांय लोकांक घेवन गेलो आनी तातूंत सगळे जातींतले लोक आशिल्ले. व्हड्यान गेले. ती मुर्ती दृश्टांतान दाखयली. त्या जाग्या वयली काडली आनी हाडली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक.